राम राम सारा ने क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मूड बना स्वच्छता की तरफ। हाँ, अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। माँ, देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो हैं, और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप पर एक चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बना है। अब आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लेकर G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ इस चीज पे कि भाई। आपने देखा होगा, हाँ जी, ये जो भारत मंडपम बना है, जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी, हमने योगा का बनाया है, देखकर। और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का जी। क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, हाँ, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था, खुद पर्सनली फोन कराया करते प्लेयर के पास से। और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, ते उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका ये जो 75 डे चैलेंज है, उसमें क्या करते हैं आप? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। और चौथा रूल है उसका, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है। इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए।
बट स्वच्छ भारत हे मिशन 9 वर्सांचे सुरवात केला त्या सगळ्यांच्या तकलेत गेला. मुद्दामून तुम्ही पळयात धाकल्या भुरग्यापासून जाणट्यापर्यंत सगळे जाण स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत उलयत आसा आणि ताजोच इम्पॅक्ट आमी लोकांचेर जाला, त्याचोच इम्पॅक्ट सगळ्यांचेर जाला. नो डाऊट म्हणजे आमी म्हणटा पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, गोंय सरकार आसतले, हे सगळे जाण गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता. आमी म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आमी गोंय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता. एन्युअली जर तुम्ही पळयशात इट इज नॉट लेस देन 100 crores, 100 कोटी, 30 कोटी रुपया फक्त बीच क्लीन करपा खातीर, 30 कोटी रुपया रोड क्लीन करपा खातीर. म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक पयशे दिता पळय न्ही सरकार ते वेगळे. अशें जर सगळे काडीत जाल्यार 100 कोटी पेक्षा चड पयशे आमी फक्त कचरो साफ करपाक. तोय बी कोणी केल्लो? सरकारान केला, हायन एकट्यान केला, आमी सगळ्यांनी केला, लोकांनी सगळ्यांनी केला. तो कचरो साफ करपा खातीर करता. आयज आमी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जो आमकां सगळ्यांक हाक मारलेलो की स्वच्छ भारत अभियान, पहिले सगळ्यांक दिसतालें की स्वच्छ भारत अभियान फक्त एक स्वप्न, एक अशें आसा की फक्त एक स्टेटमेंट. पूण देशाचे प्रधानमंत्रीन देशाचे सगळे जनतेची एक वेगळे तरेन मनस्थिती बदलपाक प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणूनच आमी सगळ्यांनी हांगा वेगवेगळ्या तरेन आमचे सगळे डिपार्टमेंट्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं, आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, आमचे वेगवेगळे आमची बाकीचे अर्बन डेव्हलपमेंट, म्युनिसिपालिटी, सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज देशाचे प्रधानमंत्री जे हाक मारला सगळ्यांक की आमी सगळ्यांनी ह्या तरेची सेवा करपाची गरज आसा. एक वेगळे तरेचे मायंड ट्रान्सफॉर्मेशन आनी आमच्या एक देशा बद्दल आनी आमी जे परिसरान रावता तेजे बद्दल एक वेगळे तरेची भावना आनी आमचो राज्य, आमचो देश हे आमी कशें स्वच्छ दवरूं शकता. स्वच्छ दवरल्यार वेगळे तरेन प्रगती जावं शकता. आयज खंयीय गेल्यार, विदेशान गेल्यार आमी पळयता की स्वच्छताचे एक वेगळे तरेचे एक विचारधारा आसा. त्याच तरेन ही विचारधारा फुडें व्हरपाक देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां हे सगळें सांगलां हे करपाक. म्हणून आमी सगळ्यांनी तेंचे हे हाक जे मारल्या, हे तेंचे जे एक वेगळे तरेचे आमकां डायरेक्शन गावलें, त्या डायरेक्शन आदाराचेर फक्त कार्यक्रम म्हणून न्हू, पूण आमची एक मनस्थिती बदलपाक जाय. गोंय राज्यान बी आमी पळयता ट्युरिजम स्टेट आसल्या कारणान वेगळे तरेन आमकां विचार करपाची गरज आसा. म्हणून आमी हे सगळो वेगळे तरेन हे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा, अवेरनस करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. वॉर्ड वायज आमी सगळे कडेन कार्यक्रम आमी घेतल्या आनी ह्या अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा. अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे. महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं. ये काम हम सबका है, हम सबको करना है. मैं देशवासियों के पास भिक्षा मांगने के लिए निकला हूं. मैं भिक्षा में देशवासियों से एक साल में 100 घंटे मांगता, हर सप्ताह 2 घंटे, और हम 2 घंटे सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे. ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे. ये हमारी भारत भक्ति है. 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है. मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए. भाइयों बहनों, देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलना है. एक कदम स्वच्छता की ओर चले. आप देखिए, हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए. क्लेनलीनेस इज लायक गॉडलीनेस. हे शब्द आणि हे विचार आशिल्ले आमचे फादर ऑफ द नेशन, आमचे राष्ट्रपती पिता, आमचे बापू महात्मा गांधी जी हांचे हे विचार आशिल्ले. आणि हेच विचार
फुडें घेवन 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी तांचे विचार फुडें व्हरपाची तांणी प्रयत्न केला आनी स्वच्छ भारत अभियान हाजें निर्माण करून हे स्वच्छ भारत अभियान आमी पळयता 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन हाजी सुरवात केली कित्याक जे आमचे बापू म्हणटाले क्लेनलीनेस इज लायक गॉडलीनेस म्हणजे आमची तर आमचे भारत ते म्हणटा की फक्त आमचे भारत स्वतंत्र जावन हाजो फायदो ना भारत स्वतंत्रता मेळून ताजे बरोबर भारत एक स्वच्छ आणि समृद्ध भारत जावपाक जाय आणि हे स्वच्छ आणि समृद्ध भारतान आमचे जे पळय नागरीक आसा तांची तर तांची स्पिरिच्युअल वेलबिंग तांचे फिजिकल वेलबिंग तांचे भलायकी खातीर हे तर आमकां जाय हे तर जावपाक जाय जाल्यार नेशन हॅज टू बी क्लीन आणि ताजे खातीर ते म्हणटाले की एक भारत आमचे राष्ट्र एक समृद्ध आणि स्वच्छ राष्ट्र जावपा खातीर स्वच्छता ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट आणि हेच फुडें व्हरतना आमी आमचो प्रयास आसा की प्रत्येक वर्सा जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन म्हणलां की आमचे बापूचे जयंती दिसा आमी प्रत्येकान एक मिनिमम एक वर डेडिकेट करून तांकां समर्पित करून एक स्वच्छांजली श्रद्धांजली तांच्या नांवार हे समर्पित करपाक जाय कित्याक ह्याच दृश्टीन आमी आमचो देश फुडें व्हरपाक शकता आनी हो जो आमी स्वच्छ भारत अभियान आसा हाजी जी निर्माण जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन केल्ले ते तर खरे अर्थान आमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार ही एक दिसाची क्रिया न्ही ही आमी प्रत्येक दिसा हे आमी आमच्या लायफान हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय इट हॅज टू बी अ वे ऑफ लिव्हिंग म्हणटा तशें आनी हे आमी प्रत्येकान आमच्या जिवनान हांगा जी आमी सगळीं आसा आज हो स्वच्छ भारत अभियान हांवें हे श्रामदान स्वच्छता खातीर एक वराचे डेडिकेट केलां आमचे बापू खातीर आमचे राष्ट्र पिता खातीर आनी हे जे आसा हे हांवें आज आमचे चिल्ड्रन्स पार्कान हांवें ठरयलें की भुरग्यांक घेवन ही स्वच्छता अभियान आसा ही चिल्ड्रन्स पार्कान करचें आनी हाजे बरोबर हांगा आमची स्कुलाची भुरगीं आसा आमची चिल्ड्रन्स पार्क जे हांगा आमची रोज स्वच्छता ताजी दवरतात ताजे सगळे हांगा कामगार लोक आसा हांगा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स आसा जे आमचे बरे पैकी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांबाळटा आमचे फॉरेस्टाचे सगळे जे एरियाज आसा ते बरे पैकी सांबाळटा ते भितरले जंगल जावनी तांचेर आमची रानां जावनी आमचे धबधबे जावनी सगळे बरे पैकी तांची देखरेख करपी आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आनी आमची माणकुली भुरगीं माणकुल्या भुरग्यां बरोबर आज हांवें ठरयलें की ही स्वच्छता अभियान करचें कित्याक ही आमची जी भुरगीं आसा दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री आमच्या देशाचें हें भविश्य आनी तांणी ह्याच वयाचेर तांणी शिकपाक जाय की स्वच्छता म्हणटा ती कितें जेन्ना ह्या वयाचेर शिकतले जाल्यार ते ही आज 10 भुरगीं आसा ही 10 भुरगीं वचून फाल्यां आनी 10 भुरग्यांक सांगतले ही 10 भुरगीं आनी 10 भुरग्यांक सांगून ही एक चेन जातली आनी ही जेन्ना भुरग्यांक ह्या वयाचेर समजता स्वच्छता कित्याक गरज आसा स्वच्छताचो इम्पॉर्टन्स कित्याक आमी स्वच्छ आमी असो जो कचरो आसा आमच्या घरान काय आमी बसतात चॉकलेट खाता कितें जेवतात प्लास्टीक आमी हांगा थंय आमच्या घरांनी उडयनात आमचे कडेन एक कचऱ्याचे बीन आसता कितें आसता तातूंत व्हरून उडयतात पण जेन्ना आमचे घरच्यान भायर सरता नाल्यार केन्ना केन्ना आपलें घर न्ही जाल्यार पासून आपलें घर भितर साफ दवरपाक भायलो तर जागो तर आमकां साफ दवरपाक जाय जे आमी घरान करतात तेंच आमी भायर इम्प्लिमेंट करपाक जाय आमच्या घरांतलो कचरो आमी कितें करतात की घर साफ दवरतात पण कचरो काडटात केन्ना केन्ना जनेलांतल्यान भायर उडयतात रस्त्यार उडयतात आपल्या कॉलनीच्या रस्त्यांचेर उडयतात आनी हे आमी खूब कडेन पळयतात आमच्याच राज्यांनी वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी आमच्या भारत देशान आमी पळयता गांवांनी हे पळयल्लें आसा पण हे जावचें न्हय आमी आमचें घर कशें स्वच्छ दवरतात तशेंच आमी पळोवपाक जाय की तीच स्वच्छता आमी आमच्या रस्त्यांचेर आमच्या शेतांनी आमच्या भातांनी आमच्या रानांनी आमच्या दर्याचेर आमच्या
सगळे जे आमचे धबधबे आसा सगळे एरियान पब्लीक प्लेसीस हॉस्पिटल जावनी पब्लीक प्लेसीस ऑफिसां जावनी सगळ्या जाग्यांचेर आमी हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी ही आमची माणकुली भुरगीं ही आज खुबशे शिकून वतली हय की ना की तुमी कशें आमचो हो आमचे हे पर्यावरण राखपाक जाय कित्याक आमी तर आज हे पर्यावरण राखना पर्यावरण म्हणटा ते आमचें नेचर एनवायरमेंट आज जर आमी हे साफ सफाई दवरनात हे तर कचरो हांगा थंय फेकतात ताजे फाल्यां आमची झाडां आसा पाले आसा आमची फ्रुटां आसा ही फाल्यां उरपाना ती मरपाक लागतली म्हणून आनी फाल्यां तुमच्या फ्युचरा खातीर जे तुमकां मेळपाक जाय तें मेळपाना म्हणटकच हें भुरग्यांनी शिकपाक जाय सो हाजे खातीर ही इम्पॉर्टंट आसा आमी सगळ्यांनी आमच्या फ्युचर ऑफ अ नेशन आवर यंगस्टर्स आमची ल्हान भुरगीं हांकां घेवन आज आमी हे स्वच्छ भारत अभियान डेडिकेट केला आमचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीजी खातीर मागता की प्रत्येकान आपल्या लायफान हे स्वच्छ भारत अभियान दे हॅव टू मेक दिस एज अ देअर वे ऑफ लिव्हिंग अँड इम्प्लिमेंट इट एवरी डे ऑन अ एवरी डे बेसिस थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं भारत माता की जरी ही लहानशी गोष्ट असली सदांच ल्हानशे गोष्टीन तुका व्हडलें काम जाता स्वच्छता दवरप ही आज आमी फक्त आज स्वच्छता ड्रायव्ह आज आनी फाल्यां पुरती करप ना तर प्रत्येकानी रोज आपल्या घरापुरती तरी स्वच्छता दवरप आपूण घर रावता घराच्या सभोवती आनी सोसायटीन स्वच्छता हे करप खुबशे फावटी आमकां आज आमची बिचोली म्युनिसिपालिटी खूब प्रयत्न करता बिचोली दवरपाक पण हो प्रयत्न सफल केन्ना जातलो तर प्रत्येक आमी मनशांनी आमी जर कॉपरेट केले जाल्यार आमच्या कडेन बिचोलीन खूब सेवाभावी संस्था आसा जे येयल्ल्या आयतारा नारायण बेतकीकर म्हूण आमचो पळ म्हूण आमचो देसाय सर म्हूण हे सगळे जाणांची फूल टीम अरुण मांद्रेकार म्हूण हे आयिल्ल्या आठवड्या करता हे सगळे केन्ना जातले प्रत्येकान करपाक जाय प्रत्येकान आमच्या कडेन घरा कडेन जेन्ना आपलो जो हे आसता जो कचरो आसता तो ड्राय वेस्ट हो सेपरेट करून दिवपाचो आमी खूब फावटी कचरो कसो करता असोच उडयता आज ताच्या फुडें आमी वचून आमचो कचरो कसो मॅन्युअर जातले कशें तेचें खत जातलें हाचेर विचार करपाचो आनी खत जातूच न्ही तें मागीर आपल्या सभोवती जर कोणाची जागा आसा जाल्यार गार्डन कशें करूंक गावतलें ह्या खता हेचेर विचार करपाचो कमीच कमी प्लास्टीक वापरपाचेर लक्ष सगळ्यांनी दवरुपाक जाय आज हे प्लास्टीक वापरून आमची जी फुडें जी हे जातली एनवायरमेंट जातलें तें आमचें दूषित जातले आज आमचे न्हंय दूषित जाल्ले आसा तुका आनी प्रत्येकान आमकां असो एक मनांतल्यान दिसूंक जाय की आपलो भाग क्लीन आमी जेन्ना भायर फॉरेन कंट्रीन वतात आमी युएसाक गेले जाल्यार थंय आमी कचरो जमनीर उडयना कित्याक आमकां भंय दिसता $100 फायन आसा $100 म्हणजे 80,000 जातात फायन आमकां हांगा थंयसर भंय ना म्हणून आमी हांगा तेच लोक आमी जेन्ना भायर वता तेन्ना उडयना हांगा आमी उडयता सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा अशें करपाक जायना डस्टबीन आसा वचात थंय करा जर सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें आणि प्रत्येकाचो भाग दवरलो जाल्यार नक्कीच हे क्लीन रावतले आणि तेन्नाच हो ड्रायव्ह सक्सेसफूल करपाक आज आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमचे सगळे मिनिस्टर्स आमचे काउन्सिल आज सगळीकडे प्रयत्न करतात गोंयभर आज प्रत्येक डिपार्टमेंटा प्रत्येक जागा जांकां जांकां दिलात अपलोड केल्ले आसा ते जागेर क्लिननेस ड्रायव्ह दवरता हो ड्रायव्ह दवरपाचो इतलोच हे कितें आसा की हेचो इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लिननेस हायलायट करपाचो
आयज PM मोदीचो आमकां सगल्यांक एक व्हडलो सारको एक आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक क्लिनसाचो प्रोग्राम हो सगळो ऑल इंडियाक जावपाक जाय. स्वच्छताचे एक म्हणल्यार स्वच्छ भारत. पूण स्वच्छ भारत करता आसतना फुडल्या पिढीक स्वता कळपा जाय, तांकां इन्वॉल्वमेंट जाय, अवेरनेस जाय पडटा आनी ते अवेरनेस करपाची तरतूद तेन्नाच जाता जेन्ना ग्रासरूट लेवलाचेर बरोबर सगळे रावन एक अवेरनेस तयार करता. स्वच्छता पखवाडा हो जो कार्यक्रम 30 सप्टेंबराक सोंपतालो, 17 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर, तातूंत आज 1 ऑक्टोबर म्हणजे फाल्यां 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती आनी गांधी जयंतीची मेन थीम आसता की क्लिनलीनेस. तांणी जे भर दिल्ले तेन्ना ते सगळे शिकून आमी फुडें वता आसतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तितली आमची आसता नागरिकाची जितली पंचायतीची नाल्यार इलेक्टेड बॉडीची आसता. पंचायतीन क्लीन दवरचें एक्सपेक्ट सगळे करतात, पूण आमी स्वता सेग्रिगेशन करचें, स्वता डिस्पोजलाक हेल्प करचो, हें कर्तव्य सिटीजनान करचें. ह्या माध्यमांतल्यान आज ताकाय आवाहन करता. आयच्या दिसाक 1 तारीख 1 घंटा 1:07 हो जो कार्यक्रम आज केला, तातूंत सुकूर पंचायतीन आनी पेंदी फ्रांक पंचायतीन खास करून दोन्ही वेगळ्या तरेन केले. एक म्हणल्यार स्वच्छता वाड्याचेर केलीच, प्लस गणपती जातकर विसर्जन एरिया आशिल्ल्यो त्यो विसर्जन एरिया क्लिनींग करप खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. ज्या उदकाक आमी नमन करून सगळें बाकीचें करून वता आनी तें म्हत्व आसता की उदकूय तितलेंच क्लीन दवरचें. प्रत्येकाच्या मनान वचची म्हणून हे आयज आम्ही मिशन घेतला. तुमचे परत एकदा मना काळजांतल्यान धन्यवाद मानता. आयज आम्ही पुंडलीक देवस्थानाचो परिसर साफ केलो. देवाचें काम, हे बरें काम. डेफिनेटली हाजे पॉझिटिव्ह वायब, पॉझिटिव्ह एनर्जी, आशिर्वाद सगळ्यां बरोबर आसतले. हांव आमचे मेंबर सेक्रेटरी तशेंच तातू सर हांचे आभार मानता की सगळ्यांक आयज हांगा जमयले. तुम्ही सगळे जाण हांगा आयले. आपले आपले व्यस्त जिवनांतल्यान आमी हो टायम काडटा. पूण खरें एक सोसायटीक लागून हो टायम आसा. तुमचे परत एकदा आभार मानता. 2 शब्द थांबयता. आयज बरें काम केलां. आयज देवूय आमचेर प्रसन्न. सगळ्याक आमी भायर सरतना सगळ्यांनी पळयल्लें कसो पावस पडटालो. म्हाकाय दिशिल्लें की आयज आमी पावसान जत्रेच्यान बेठेच फोटो काडून वतले म्हणून. जो कचरो आमी कलेक्ट केला ताका देवूय बरोबर आसा. म्हणून आयज देवानी एक वरभर आमकां शांत दिल्यार कांयच पावस बिवस पडचो ना हाजी खात्री घेतल्या. बरें मातशें वती एक बरें गरमीशी आसा. सो देवाचें काम देवान करून घेतलां. आमी फक्त केलां. पूण हाजे भायर फुडें वचून आमी आमचें घर आनी परिसर हो स्वच्छ दवरतले हाजी आमी एक काळजी घेवया. देव बरें करूं. हातान घेतला. स्वच्छता ही सेवा ह्या माध्यमांतल्यान आमी स्वच्छ भारत घडोवचो. खंय तरी आमचे भारतीय एक सायकोलॉजीन आमचे आनी कचऱ्याचे भितर पडना आनी कचरो आमी खंयी उडोवपाक सोदता. तो न उडोवचो, लोकांक एक शिकवण दिवची आनी खंय तरी आमचें सरावंडींग सगळें नितळ उरचें. आनी गोंयकारांनी हेच फॉलो करीत. मनोहरबाईन आमकां एक हें दिल्लें. मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें नितळ गोंय म्हणजे स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय हो आमकां एक स्लोगन दिल्लो. आनी त्याच धर्तीचेर आमी काम करीत आसा. वर्सान वर्स महात्मा गांधीचे जयंतीचेर हो कार्यक्रम जाता. आनी गांधीजीन जें आमकां सांगिल्लें की आपलें घर, आपल्या घराचो परिसर आनी त्या परिसराचो भोंवतणचो सगळो वाठार हो साफ आसचो. स्वच्छ आसत जाल्यार सगळ्यांक बरें. हेल्थी, डिजिजीस येना हे सगळे जाणा.
आयज गोंयभरान पळयता डेंगू जाता कसो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी क्योंकि जैसा हमें विदित है कि 2 अक्टूबर का दिन हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसके उपलक्ष्य में हमेशा महात्मा गांधी जी का हमेशा से एक संदेश था कि हम श्रमदान करें, श्रमदान करके हम प्रकृति के लिए कुछ करें जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। उसी कड़ी में हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता मिशन का ड्राइव चलाया है, स्वच्छ भारत का जो मिशन है, जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तब से उन्होंने स्वच्छ भारत का 2014 से शुरू किया था। उसी कड़ी में हमारा जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसमें आज हम 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस बना रहे हैं। 1 घंटा हम सफाई अभियान कर रहे हैं। हम CSF यूनिट मोपा एयरपोर्ट ASG मोपा से हैं और हमारा उद्देश्य हम पेड़ने में रहते हैं और पेड़ने के अंदर ही ये एयरपोर्ट है, इसलिए हमने यहाँ के स्कूल, विद्यालय और हॉस्पिटल को गोद लिया है ताकि यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेवारी हमारी हमेशा रहेगी। धन्यवाद। टोटल कितना है अभी जवान है? अभी सफाई अभियान में हमारे 150 से अधिक महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। यस सर, थैंक यू। आख्खे देशभर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी एक सगळ्यांक एक स्लोगन दिल्लो आसा की आमी सगळ्यांनी मेळून स्वच्छता अभियान हे करचें म्हणून। आनी आयज स्पेशली 1 ऑक्टोबराक सगळे आख्खे इंडियेचे सगळे मागीर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसूं, मागीर लोक आसूं, पब्लीक आसूं, एक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सगळ्यांक सांगलेलें आसा की बाबा आयचो एक दिसाचो 1 वर सगळे जाण वांगडा रावन एक साथ असो 1 वर सगळ्यांनी आपलो दिवचो म्हणून। त्या प्रमाणे आयज म्हाका खूब प्राऊड फील जाता कित्याक आयज आख्खे सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक हांगा जमिल्ले आसा आमचे स्पेशली बायणां पुजायचेर क्लीन करपाक।
संतोशी माता देवळा कडेन क्लिनिंग ड्रायव्ह केल्लो आसा. हो क्लिनिंग ड्रायव्ह ही स्वच्छताय दवरपाचें खूबच गरजेचें आसा. आमकां जितलो गांव नितळ आमी दवरतले तितलेच आमचें कल्चर हांगा दिसून येता आनी हें सगळें कल्चर जें स्वच्छतेचें आसा तें सगळ्यांच्या घरांत आसपाक जाय आनी सगळ्यांनी हें पाळपाक जाय. हें कल्चर जेन्ना पाळटले तेन्नाच आमचो गांव निवळ उरतलो आनी एक बरें एग्जाम्पल आमी दुसऱ्या कंट्रीक या दुसऱ्या देशांत खंयच्या राज्याक आमी दिवपाक शकता. स्वच्छता दवरल्या मुळे आमचे हेल्थ बेनिफिट्स आमकां आसा आनी सगळें नितळ उरता. म्हाका एक सांगात, तुमी ह्या वर्सा भितर कितलेशे अशे क्लिननेस ड्रायव्ह तुमी सावड्डे भितर घडोवन हाडले? आमी खुबशे केल्या. फाटीं सुद्दां आमी सावड्ड्या पंचायती एरियेन केलो आनी पंचायतीचो आमकां बरो साथ मेळ्ळो फाटीं केल्या तेन्ना. तशेंच आमी पुलीस स्टेशनाच्या आजूबाजू आमचें हें चालूच आसता आनी फक्त कितें आमी असो केन्ना पब्लीक अपियरन्स करूं नाशिल्ले. ते 2 फावटी केला आनी आमी हें करता ते एग्जाम्पल दवरपा खातीर करता की आमकां पळोवन दुसरे खंयचे जे सोशल सर्वीस ग्रुप कितें आसा तेंच्यांनी हे ड्रायव्ह अशें ऑर्गनायज करचें आनी लोकांनी जे लोक हे लिटर करता कचरो उडयता तांकांय दुख्ख जावपाक जाय खंय स्वच्छ जाग्यार उडोवपाक. कोण तरी कितें तरी करता आनी आमी हळशीक करून उडयतात तांकां दुख्ख जावपाक जाय. सो आयज तुमी संतोशी माते देवळा कडेन एरिये भितर केल्लो आसा. हय, हेच्या फुडें आनीकूय ड्रायव्ह करतले आमी आनी ते चालू दवरतले. थँक्यू सर. ही आयची जी मोहीम स्वच्छता मोहीम जी आमी आमच्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनाच्या स्टाफांनी सगळ्यांनी जी राबयली तातूंत आमकां सगळें मोलाचें मार्गदर्शन आमचे DGP गोवा, आमचे SP नॉर्थ श्री नितीन वालसन सर, मागीर माझे SDPO सर जिवबा धुळे यांचे तितलेच सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभले आणि त्यांच्या मार्गदर्शना खालीच ही सगळी मोहीम आम्ही फत्ते करून पावले. आणि हे जे आता गार्बेज बॅग्स आम्ही कलेक्ट जे केल्ले ते आम्ही रिक्षान प्रॉपर एस्कॉर्ट करून आम्ही ट्रिटमेंट हेचेर गार्बेज वेस्ट प्लांटाचेर आम्ही डिस्पोज करतले. धन्यवाद. गोय हे जगाच्या नकाशाचेर एक पयले राज्य आसतले की सगळ्यांनी अशें दिसतले की गोवा हे इतले क्लीन आणि ब्युटिफूल आसात. गोय हे एकदम धाकटुले मानकुले अशें गोय भरपूर सगळ्यांनी ताची ओढ आहा. जितले लोक सगळे भायर आहात गोंयान रावतात तांकां सगळ्यांनी आदर आहा ह्या गांव ह्याच्या बद्दल राज्या बद्दल. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की आमचें पर्यावरण सांबाळ खातीर प्रत्येकान हातभार लावपाचो, आपल्या सुरवात करची आपल्या घरा कडल्यान. आयज म्हटलें की जे कितें आमी एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आमी वावरपाक जाय. जेन्ना आमी कसली गोष्ट घेता शॉपा वयल्यान त्याच्या डिस्पोजलाची काळजी आमी स्वता घेवपाक जाय. आणि तेच उदाहरण आमी घरांतल्यान सुरवात करपाक जाय. आमच्या धाकट्या भुरग्यांनी आमी तें मार्गदर्शन करपाक जाय. तेच आमचे फुडार आसतले.